दिव्यवाणी 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 मगाच्या बाबयनीनो तुमकां बागी नातलांचें फेस्त मागता मेरी क्रिसमस. आड्यांताची थायराय जाली आनी आतां आज क्रिसमसाचे महिमेंत जेजूच्या महिमेवंत जल्माच्या उत्सवाची आचरण करूंक जेजूच्या महिमेवंत जल्माच्या उत्सवाचें आचरण करूंक आमचो स्वामी आमकां येवकार मागता, आमकां इनवायट करता, आमकां आपयता. तूं क्रिसमसाचो मिस्तेर कितलो बरो तुका कळीत आसा, कितलो बरो करून तुवें अर्थ केलाय. तुवें क्रिसमस म्हळ्यार हो मिस्तेर तुका कळीत आसा गी, कितलें ताच्या क्रिसमसा विशयान तुका कळीत आसा. देवान मनीस जावचें हें घडीत कशें तुवें ग्रहिसिलाय, कशें तुवें अर्थ करून खणयलाय. ताच्या जल्माची काणी आमकां फेमिलियर आसा, मस्तपटी आमी वाचल्या जेजूच्या जल्माची काणी ती आमकां फेमिलियर आसा. आनी आमची मोत ह्या मिस्तेरांत गूंड अर्थ करूंक एक आडखळ अशें आमकां भगता आमचें मयस एक जेजूची आमी काणी वाचून मस्त फेमिलियर जाला. ही फेमिलियरिटी काल करता म्हळ्यार जेजू काणिल्ल्या गूण तरान अर्थ करूंक आमकां एक त्या अर्थ करच्या संगतींतान आमकां तिके पयस व्हरता, मोत तिके पयस वेता म्हणल्यार बरी भगता. सड्ड फेमिलियर जाता. इतलें फेमिलियर गी जेजूची जल्माची काणी आमी इतली वाचून फेमिलियर केल्या गी आमची मोत वो मिस्तेर गूंड अर्थ करच्याक थावन मोत तिके पयस व्हडल्या बरी आमकां जाता. मरयेन ह्यो सर संगती जागोवन दवरल्यो आनी ध्यान केलो म्हूण आसा. देखून मरी गुंडायक देवली. आमकां गुंडाय थावन तिके आमचे फेमिलियरिटी ह्या वांजेलाची काणी वाचून फेमिलियर जाल्या. फेमिलियर म्हणटा गोत्ता म्हणून आमी चड गुंडायक वचना. पूण मरयेन ह्यो सर संगती जागोवन दवरल्यो, ध्यान केलो आनी हेरां सगळां प्रास तिणें गूण रितीन वो नातालांचो मिस्तेर तिणें अर्थ करून केलो. आंजान तिच्या गर्भसंभा विशीं आनी जेजूच्या जल्मा विशीं कळयल्लें. तिणें ताका 9 म्हयने वबयल्लें आनी तिच्या पापा विणे कुस्वांत ताका तिणें घेतिल्लो. आनी एलिझाबेथीन तिका बागी मरये स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचें जेजू म्हणलें. तिणें अर्थ करूंक गुंडायन अर्थ करूंक तिणें ध्यान करूंक तिणें निचो केलो. मरयेन ह्यो सर संगती जागोवन दवरल्यो आनी तिणें ध्यान केलें. तिका वेळ जाय आसलो ध्यान, तिका वेळ जाय आसलो सोड गुंडायंत ध्यान करूंक. ह्यो बावडतोचो मिस्तेर तिका तिचें तें कितें घडलां, आंजान कितें म्हळें तें सगळें मरयेन कालें. म्हळें खालतीमान घालो देवाक, बावडतान तें स्विकार केलें आनी वो पवित्र मिस्तर ती ध्यान करूंक लागली आनी ताची रूस ती साकोवंक लागली. आनी ती रूस साकतना ध्यान करतना नियाळ करतना तिका वो मिस्तेर अर्थ जालो. देखून मोगाच्या बाबयनी क्रिसमसा दिसा जेजूच्या जल्माचो मिस्तेर आमी चड आनी चड जाणा जाया आनी चड गुंडायंत जाणा जावया. आनी तो मिस्तेर ताजो आमकां ताची रूस आमकां कळटा. तें क्रिसमसान हाडसो संतोश, शांती, समाधान आमच्या काळजांत कुटुंबान रास करता. मोगाच्या बाबयनीनो जेजूच्या जल्माचो मिस्तेर असो गूंड अर्थ आमी कळजे जाल्यार त्या मिस्तेरान कितल्यो संगती आटापून आसात, वो मिस्तेर कितें पर आटापून आसा म्हूण गूण रितीन वो मिस्तेर आमी ध्यान करचें, नियाळ करचें. त्या जाळा वो मिस्तेर आमकां अर्थ जाता. मोगाच्यानो क्रिसमस म्हणटाना कुस्वार जैजत क्रिसमसाच्या संभ्रमांत क्रिसमसाच्या आचरणाचो एक वांटो कुस्वार जावन आसा. क्रिसमसाच्या आचरणाचो एक वांटो गरजांचो गोठो जावन आसा. क्रिसमसाच्या आचरणाचो वांटो नेखेत्रां, क्रिसमस ट्री हें पूर आसल्यार मात्र क्रिसमस एक सोबिल्ल्या बरें जाता. थोड्या घरांनी ह्या नमूने कुस्वार करतात, 8-12 दिसां जावन कुस्वार करतात आनी सोबीत गरजांचो गोठो करतात आनी सोबीत नेखेत्रां घालतात, श्रिंगारितात, क्रिसमस ट्री दवरतात आनी क्रिसमसाचें आचरण एक वैभवा बरीत महिमे बरीत म्हूण आमकां भगता. आनी आमी मिसा घेता आनी मीस कुस्वार, गरजांचो गोठो, नेखेत्रां, क्रिसमस ट्री आनी आमकां इगर्जेंत मीस हें पुरो क्रिसमसाच्या आचरणाचो एक व्हडलो वांटो. पूण ताच्या प्रास आणखी वर्तें एक आसा. ह्या क्रिसमसाच्या जेजूच्या येण्याचें ध्यान मरयेन खेळ्ळ्या बरी नियाळ, पॉंडरींग अँड रिफ्लेक्टींग
मागण्यांत आनी रातीच्या दिसाच्या मिसा वेळी आमी ध्यान करीचे नियाळ करीचे रिफ्लेक्शन करचें पॉन्डरींग करचें मरयें गेले मेरी पॉन्डर्ड ऑल दीस थिंग्स म्हणून देखून आमकां जेजू क्रिस्ताच्या गूंड मिस्तेराक वडटा आनी आमकां आमच्या बावार्थाक वडटा खरें वडटा हें ध्यान केल्ल्या वरवीं आमच्या गूंड बावार्थाक तें वडटा गूंड मिस्तेरांत आमी एक जाता आनी तोच आमचो संभ्रम जोडतो जाता आमचो संतोश समाधान क्रिस्मस हाडून येयल्लें फळादीक आमच्या जिणेंत जाता मोगाच्यानो जेजू बाळकाक खावण्यांत दवरलो देखून खावण्यांत दवरलो म्हळ्यार मनशांच्या घरांनी म्हळ्यार सामान्य मनशाच्या घरांत जेजूक जागो नातलो मनशां खंय लोकांक ह्या खावण्यांत आनी परत दवरिनात घरांनी पाळण्यांत दवरतात चरित्रेन खंय ताका ह्या छत्रांत खंय जागो नातलो देखून सामान्य लोकांक मेळचें ल्हानशें गुडसूल बऱ्यांत जेजू मेळना गरत सामान्य घरांतच ताका सामान्य सादारणाच्या घरांचो जेजू जागो मेळना तो भायर जल्मालो म्हण दाखयता आतां देखून ज्यो मातयेव सांगता विवार दिता ताचें मूड त्या मातयेवाच्या वंजेलांत एक विवार दितना आमचें मूड खालें म्हळ्यार खाळोक आनी बेश्टोवचें थ्रेटनींग वातावरण ती वातावरण मातयेचें मूड थ्रेटनींग भयानक खाळोकांत त्या हातूंत चित्रान दिता जेजूचें जनानाचें इट इज डॉमिनेटेड बाय हेरड आनी ताचें प्लॉट ताचें संचू टू कील जिजस टू कील द चायल्ड जेजू बाळकाक जुशी मारूंक हेरोदांचें तें डॉमिनेशन तें दाखयता मातयेवाच्या वंजेलांत पूण लुकाच्या वंजेलांत आमी पळयल्यार तो मूड संतोशाचो थंय आमचो मूड पळय तो संतोशाचें वातावरण संतोशाचें आंज खंत रंगयतात आंज संदेशान दितात संदेश दिता आंज महिमा घातात आनी देखून संतोशाचें मूड लुकाच्या वंजेलांत संतोश देख आगोस्तास रायाक लोक तो देवाचो पूत म्हणून मांडटले ताका देवाचो पूत म्हणून राय देवाचो पूत देवाचो अधिकार ताका मेळ्ळा देवा बरी तो येरा रायंक सोलोवन आमचो गांव तो राखता आमकां सांबाळटा आमकां दादोशी करता तो देवाचो पूत म्हूण ताका अगस्टस रायाक म्हणटले तो रोमाक शांती हाडटा म्हणटले कशें शांती हाडटा तलवारीन हिंसाच्या जोरी येरांक लगाड काडून लोकांक जुशी मारून विरोधींक लोकांक विरोध करून तांकां मारून तो आनी थोड्यांक ताका राय कोण विरोध आसा की ताका ज्योत उलपावन आनी रानमण जातींक बुडावन कोण ताका विरोध करता की ताका धरतले आनी बुकेल्ल्या शिवांक वागांक रानमण जातींक घालतले आनी थोड्यांक कोण रोमा विरोध करता की तांकां कुरसयताले अशें करून विरोध नासल्या बरी करून तो शांती हाडटा तो देवाचो पूत म्हूण पूण लुकाची जेजूच्या जल्माचो लुकाच्या वंजेलांत लुकाची जेजूच्या जल्माचो विवार जेजू कोण म्हूण सांगता जेजू दैवीक रितीन जल्मालो गी म्हूण सांगता जेजू कोण देवाचो पूत गी म्हूण सांगता जेजू कोण तो सोमिंगी सोडोनदार गी म्हूण सांगता शांती हाडटा तो नीज शांती हाडटा तो कोण येरांचो जीव काण गी सीझर गी तलवारीन गी येरा आपणा विरोध केल्ल्यांक सकडांक धरून म्हण जाती घालून गी जिविंत उलपावन गी कशें कुर्सार केलोवन गी कशें हाडटा नीज शांती हाडचो मनीस कोण हांगा नीज शांती हाडचो कुवार कोण गी म्हणून तो सवाल विचारता लोक सवाल विचारता ताका तो जाप दिता बरी खबर हाडटा सीझर गी जेजू गी म्हणून आमच्या मदें तापावत देवाचो पूत कोण गी म्हणून लोक ताच्या वंजेलांत उक्त्यान सांगता आंजांनी गोवळ्यांक दिल्ल्या संदेशांत क्लियर जाता कोण नीज राय कोण शांती हाडटलो कोण देवाचो पूत कोण गी म्हणून क्लियर करता गोवळ्यांनी आंजांनी गोवळ्यांक दिल्ल्या संदेशांत क्लियर जाप आसा स्पश्ट जाप आमकां मेळटा हांव तुमकां बरी खबर सांगूंक आयलां बरी खबर हाडून आयलां आज दाविदाच्या नगरी सोडोनदार जल्माला तोच क्रिस्त सोमी आंजाचो कोर गायता महिमा देवा पुंसर्गी आनी संवसारी बऱ्या मण्याच्यांक शांती समाधान म्हूण क्रिस्मस आचार दिताना बाळपणाच्या विवारांत आमकां
विवर्सिता वो बाळपणाचो विवार लुकाच्या वंजेलांत जेजूच्या बाळपणाचो विवार आसा जेजूच्या जल्माच्या विवारांत हू इज रियल लॉर्ड हू इज लॉर्ड सोमी कोण म्हणून सवालाक जाप मेळटा आमी जाप जेजू जेजू आमचो सोमी म्हणून आमी जाप दिता जेजू आमचो सोमी म्हणून जेजू क्युरियस जेजस कुरियस जीजस कुरियस म्हळ्यार जीजस इज लॉर्ड जीजस कुरियस जीजस इज लॉर्ड जेजू सोमी जेजू सोमी जाल्यार आमी आमचें कुटाम आनी आमचें एंटरटेनमेंट आमचें मनोरंजन सगळें आमचें हारबार सगळें ताच्या आडाळीतेक वळख जायचें ताच्या आडाळीतेक आमी काल्तिमान घालचें देखून तोस्सू इगर्जांनी आल्तारीर आनी मोदलें केंद्र देखून जेजू खंयचे इगर्जे वचूं जेजू मोदें कित्याक म्हळ्यार जीजस इज लॉर्ड जेजू सोमी आनी आमचें सगळें जिवीत आमचें कुटाम आमचें समाज सगळें आनी ताच्या आडाळतेक वळख जाला हांव म्हणलें अर्थ जेजू सोमी जाल्यार तो देव म्हजो सोमी सोडूनदार जाल्यार सगळें म्हजें ताच्या आडाळतेक वळख जाला हांव म्हूण ताच्या आडाळतेक आयला हांव म्हणून देखून मोगाच्या न्हू मरी पळया आयच्या ह्या फेस्ता दिसा मरयेच्या जिणयेचेर मरयेच्या पत्र तिणें खणयलो पत्र कोलोगी पळया ताचेर नदर गेल्या आंज आयल्या वेळा हें एक सोपान म्हणून गण्य करिनासतना ती रावण गण्य करनासतना तिका रावी येतें मरी तशें करिना मरयेन कित्याक देवाची खुशी करूंक कबलात दिली तिका आमकां थोडे स्वप्नांत तें कर हें कर म्हणून मस्त सांगता एक तरणाटो म्हणटालो म्हाका जेजूचें पयत काळी दिश्टी पडलें आनी म्हाका जेजून सांगलां हांव असलें काम कर अशें घर बांदिचें म्हूण सांगलां हांव तें तलें सोपान ताका पडलां म्हजेर सांगतालो देखून मरयेक अशें तें सोपान पडलां म्हूण हांवें तिणें सायडीक दवर येतालें मरयेन ना ती देवाची खुशी करूंक कबलात दिली कित्याक तिणें दिलें म्हळ्यार तिका आशा आसली देवाची खुशी करीचे म्हणून देवाची खुशी म्हाका देवाचें प्लॅन कितें देवाची खुशी म्हजी जावं देवाची खुशयेक हांव खाल जाता आनी शी वॉज लॉंगींग फॉर द नियरनेस ऑफ गॉड देवाच्या आजारपणाक ती आश येताली देवाची खुशी करूंक आज तुवें आनी हांवें देवाची खुशी केल्या वेळार देवाचें सोपान म्हजें तें देवाचें मांडावळ देवाचें प्लॅन म्हजें तें जारी जाता देखून देवाची खुशी जाय देवाची खुशी करची आमच्या जिणेचो शेवट जायचें मरयेन देवाची तिचे ती आशा आसली देवाची खुशी हांवें सदांच करीचें देवाच्या खुशयेक हांवें कल्टिबान घालचें ती शिकली देवाची खुशी करूंक आनी देवाची खुशी करून ती शिकल्या वरवीं देवाची मांडावळ जारी जाली आतां जुजेचेर एक नदर घाल्या क्रिस्मसाच्या दिसा जुजे जाणा आपूण तसो पस्को बापय म्हणून आपूण बापय न्ही म्हूण गोत्ता जुजे गोत्ता आसा आपूण बापय न्ही म्हूण पूण ताकाय तोय जाणा मोरी एक भाग्यवंत व्यक्ती म्हणून मोरी भोव भाग्यवंत म्हूण ताका गोत्ता तिचो गर्भ संभाव स्वाभावीक नॅचरलपणी जावं ना म्हणून सांगता नो इथे सुपर नॅचरल म्हूण ताका कळटा सुपर नॅचरल म्हूण कळटा ताका बडव्यान सोपणान ताका बडवो येता आनी ताका सांगता ताका एक सोपान बडव्यान दिलें ताका एक सोपान जाय आसलें तो बावाडटांत घट जाता आनी तो मरयेचो गर्भ संभाव तो स्विकार करता त्या सोपणांत बावाडटांत तो मरयेचो गर्भ संभाव तो स्विकार करता हें पवित्र आत्म्याचें काम म्हूण हें पवित्र आत्म्या वरींत कडेन जालां म्हणून तो स्विकार करता देवाच्या मांडवळेक काल्तिमान घालता आमी पवित्र आत्म्यान केल्लें काम आमच्या आनी हेरांच्या जिणेंत केल्लें पवित्र आत्म्यान करचें काम आमी स्विकार करून देवाच्या खुशेक आमी काल्तिमान घालीचें आतां पळया कवणेर जेजूक कवणेंत दवरलो जेजू बाळकाक कवणेंत दवरलो देखून जेजून जल्मोवच्या पयलें ती कवणी कोणें पळयल्या गी ना गी खवणें कोण्णी विजीट करनातले कोण्णी भेट करनातले आतां जेजू कवणेंत आसा आंज सर्गात हांव देंवोन आयले गवळी सर्गात हांव गवळी मैदानांत हांव बकऱ्यां सांगता दवण ते आयले तांणी येताना जेजू बाळकाक दूद येवन आयले कोण ना आनी तितले मातून ते ग्राय कवणेक आयले देखून जेजू आमच्या काळजांत आसतना जेजू आमच्या काळजाचो केंद्र जाताना जेजू आमच्या काळजांत आसतना आमी देवा थंय बरो संबंद बांदता हेरां थंय संबंद बांदता गूड रिलेशनशीप जेजू आमच्या काळजांत आसाचे जेजू आमच्या काळजांत आसतना आमी देवा मुखार संबंदान घट जाता आनी हेरां मुखारी आमी बळवून जाता देखून जेजू आमच्या काळजांत ह्या क्रिस्मसा वेळार जेजू आमच्या काळजांत आसल्या वेळार क्रायस्ट सेंटर जाल्ल्या वेळार आमचे थंय
जेजून जागो काडयल्या वेळार आमचे जिवान आनंदान जाता. देखून आतां पळया ल्हान बेतलेहेम पळया ल्हान जागो पूण देवाच्या आजारपणान पवित्र जाल्लो जागो. जागे पळया संतोश आनी संतोशाच्या संबंदांत पवित्र जालो. तो जागो जेजूच्या संतोशाच्या उजवाडांत आनी सोम्याच्या संबंदांत बेतलेहेम पवित्र जाता. मोगाच्या न्हू क्रिस्मसा दीस आमकां येवंक पुरो मतीक जेजू कित्याक संवसारी आयलो म्हणून. देखून आमी खंय वाचली ल्हानपणांत वाचली एक काणी आसा. देखून स्कॉर्पियन इच्चूची काणी तुमी आयकल्या कोणा. तो इच्चू वयता रुखार ते सोडून एका सुकण्याक तो धरूंक येताना एका सुकण्या ल्हानशा गिरबजेक धरूंक घेताना इच्चू धरूंक घेताना ताका बेल्यान सुकल्यान उदकान पडलो, सकयल थळ्यान पडलो. त्या थळ्या तेगेर एका पत्रार एक भाग्यवंत मनीस तें ध्यान करनासलो. तो भाग्यवंत मनीस पळयता वो इच्चू उड्डापट वयर पंदा थळ्यान जाता, ताका वयर येवंक उपयोंक जायना. त्या दाळा वो भाग्यवंत मनीस ताका खाडी बडी आनी कांय मेळोना. असो हात पंदाक घालून तो काडटा आनी ताका इच्चू काडून त्या वयर धरणीर सोडूंक पळयता. धरणीर सोडटा म्हणटाना धरणीर देंवड येताना हाच्या हाताक कोंस मारता. ह्या भाग्यवंत मनशाच्या हाताक कोंस मारता. थंय आनी एकलो बसून पळयता वकाले उदका वचून कोळें गाण्यालें इंतलें घेणें म्हणून. तो पळयताना आनी इच्चू इंतलो आनी इच्चून ताका खोंस घाली आनी ताणें सोडलो म्हूण. तो भाग्यवंत मनीस विचारता आनी तुवें इच्चूक तो घोंस घालता म्हूण गोत्ता, ताका वीक आसा म्हूण गोत्ता, तो खोंस घालता म्हूण गोत्ता, मागीर कित्याक तुवें उदकांत हात घालून ताका बचाव करूंक गेलो, ताका उदकांत हात घालून तुवें वयर सोडलोय. ताणें मोरा जालो उदकांत म्हणून. देखून वो एक बरी जाप दिता, आमची मोत जोडांचे तरी जाप दिता वो भाग्यवंत मनीस सांगता खोंसोवचें, आमकां खोंसोवचें त्या इच्चूचो स्वभाव, पूण मोग दाखोवचो त्या इच्चूक बचाव करचें मनशाचो स्वभाव. मोग दाखोवचो, मोग दिवचो, दुखयल्यार मोग दिवचो आनी बचाव करचें, ताका बचाव करचो, तो म्हजो स्वभाव, मनशाचो स्वभाव म्हूण. टू हर इज ह्युमन, टू फॉरगिव इज डिवायन म्हणटा आमी. सो आमकां पातकाच्या आनी मरणाच्या पासांतलो सुटोवंक आनी मरणाक ना आनी पातकाक नाश करूंक, ताच्या घासांतलो आमकां सुटोवंक, आमकां साल्वार करूंक जेजू मनीस जावन जल्माला. हें क्रिस्मस, हें आमी आचरण करता. सांत आगोस्तीन म्हणालो देवाचो पूत मनीस जाला, मनीस ताच्या सारको जावंक, ताचे बरी जावंक, ताच्या सारको जावंक, मनशान देवा सारको जावंक देवाचो पूत मनीस जाला म्हणून. आमकां देवाच्या सोबायान आनी सारक्यान रचलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देखून आमच्या स्वभाव मोग करचो, देवाचें रूप, देवाची सोबाय, देवाचो स्वभाव म्हळ्यार मोग करचो आनी हेरांच्या गरजांनी पावचें. आदावान पाताक केलें आनी ताका भुमी वायकुंठांतलो भायर घालो. आदाव देवाक अविधेय जावन गेलो, पूण क्रिस्त भुमी वायकुंठांतल्यान भायर गेल्ल्या आमकां परतून देवाच्या राजा व्हरूंक, सर्गींच्या राजा व्हरूंक तो आयला. आनी आदाव अविधेय जालो, क्रिस्त विधेय जालो. खंय पर्यंत फिलिपिकारा बरयल्या पत्रांत सांत पावल सांगता 2 अध्याय 4-9 सांत पावल सांगता क्रिस्त मरणा पर्यंत खालतो जालो मरणा पर्यंत, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो. देवान ताका वंस उबारला म्हूण. देवान देव खालतेपण मेसवाता, देवाक खालतेपण मानवाता. आमी काणीक दिता देव मानवाता, आमी सॅक्रिफायस करता देव मानवाता, पूण देवान अदीक मानवनचें आमचें खालतेपण. खंय आमी खालतेमान घालता, खंय आमी विधेय जाता देवाच्या कुशेक, तें देव चड मानवाता. देखून क्रिस्मस आमच्या मुळाव्या जिणयेक, आमच्या मुळाव्या जिणयेक फाटी व्हरता. क्रिस्मस आमकां फाटी व्हरता. आमी कशा देवाच्या सोबायच्या आनी सारक्याक आमकां परतून फाटी व्हरता. आमकां रचलें मोग करूंक, द्वेश करूंक न्ही, हें आमी विसारल्या. देखून आज सगळ्यांतल्यानी समाजीन आमी द्वेश पळयता. मोग करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक आनी भोगसूंक सोमी हें शिकोवंक आमकां आयिल्लो. देखून वो मोग देवाचें रूप आमकां देवान जेजून दिल्लें. देखून आतां आमी काय करता, चड आनी चड मोग करचे बदला द्वेश चडला आनी ह्या द्वेशा वरवीं आमचें पातका वरवीं द्वेश चडला. ह्या वरवीं संबंदाचें वातावरण हिंसान भरलां, एकामेका मदें संबंद नाश जाला, वातावरण सगळें हिंसान बदल्लां. ह्या वखदां जेजूचो मोग आनी जेजूचें बगसाणें आमच्या काळजान बरोवन वळाचें. आयची स्वार्था सांगता, हांवें तुमकां बडवो सांगता, हांवें तुमकां संतोशाची बरी खबर हाडल्या म्हूण.
संतोषाची बरें आय ब्रॉट द गुड न्यूज ऑफ जॉय टू यू म्हणून जॉय टू द वर्ल्ड आमकां जॉय टू द वर्ल्ड म्हणल्यार बडव्याचें देवगंताराचें तें खंयता जॉय टू द वर्ल्ड द सेवियर कम द सेवियर हॅज कम सगळ्यांतल्यानी गायतात तें जॉय टू द वर्ल्ड कितल्या दिसांतावन आमी आयकता आयकल्यातल्यान तें बरें जाता आयकून जॉय टू द वर्ल्ड म्हणून संतोषाची बरी खबर देखून वो संतोश जेजूच्या जल्मान हाडला जॉय जेजूच्या देखून आमी मोग करी जाय शिवाय द्वेश न्ही तो संतोष आसा जे जाल्यार आमी मोग करीचे आमी बक्षीचे आमी सेवा करीचे दाय दाखयचे तातूंत तो संतोश जोडतो जाता द्वेशांत न्ही जॉय म्हणलो 3 शब्द जे वो वाय जे आसा म्हळ्यार जे म्हळ्यार जिजस जेजू म्हज्या काळजांत आसल्यार म्हज्या जिणेंत संतोश जाता जेजू म्हज्या काळजांत आसल्यार जेजू म्हज्या सेसंबारा म्हज्या जिणेंत म्हज्या कुटुंबांत सगळ्यांतल्यानी संतोश आसा देखून जे जॉय म्हळ्यार जे म्हळ्यार जेजू म्हज्या काळजांत आसल्यार मात्र जेजू म्हज्या फिरगजीचें केंद्र जाल्यार मात सगळे फिरगजीन करचें आमच्यो चटवटिको जेजूच्या मोगान केल्ल्या वेळार म्हज्या कुटुंबांत करचें हर एक चटवटिको म्हज्या वाड्यान करच्यो हर एक चटवटिको हर एक क्रियात्मकपण जेजूच्या मोगान केल्ल्या वेळार थंय आमकां संतोश आसा जेजू सेंटर जाल्ल्या वेळार दुसरें जे वो येता वो म्हळ्यार आदर्स हेर म्हणून आदर म्हळ्यार दुसरो म्हणून देखून आमी ब्रदर टू आदर जायचे आय एम ब्रदर टू दी आदर आमी हेरांक एक भाव भयण जावन हेरांक आमी म्हज्याकी पयलें स्थान दिल्ल्या वेळार त्या दाळा संतोश म्हज्या काळजांत आनी ताच्या काळजांत म्हज्या सेसंबारा रास करता केदाळ आमचे विशीं मात्र आमी पयलें चिंताव त्या दाळा ना आतां पळया मोगाच्यानो एक ग्रूप फोटो काडया आनी अशें तक्षण ग्रूप कोणाक पयलें पळयता ग्रूप फोटोचेर ग्रुपाचे फोटो हांव कशें आसा तूं हांव खंय म्हाका पळयता थंय हेरांक कोणा पळयना हांव खंय आसा हांव मुखार आसा सोमा पडला के सोमा गी म्हज्या भांगार सिंगार आनी सोमा दिसता घेवन म्हाका पळयता एक भुरग्याक फोटो काडल्या ताका हांव खंय सच्चन सुवाय हेर कोण आहात म्हूण आमी पळयना तितलें देखून ग्रूप फोटो काडटा आमकां कळटा आमी कोण हेरां मुख्या गे हांव मुख्या गे म्हणून आमचेंच पळोवचें आमकां आमचेंच पडोवन गेलां देखून हो आमचो स्वभाव आमच्यांत पडोवन गेला आमचो स्वभाव पूण संतोश मेळटा हेरांक पयलें स्थान दिल्ल्या वेळार मदर तेरेसा बरी हेरांक पयलें स्थान दिल्ल्या बरी आमी रिलीजन म्हणटा रिलीजन म्हळ्यार हर एक धर्मा हर एक धर्माचें सांगतात मोग करा सेवा करा हेरांक बरें करया म्हूण रिलीजन म्हळ्यार रेलिगारे म्हळ्यार लिंक टुगेदर जॉयन टुगेदर सांगात हाड म्हणून पूण थंय जेजू काळजांत आल्या मात्र आमी जेजूचो मोग आसल्यार जेजून दिल्लो मोग जेजून दिल्लें बक्षाणें आनी जेजून दिल्ली दया जेजून दिल्ली काकूळ जेजून दिल्लो संतोश काळजांत आल्यार आमी हेर धर्माचे एक धर्म आनी एक धर्माक कुट जाता लिंक टुगेदर जॉयन टुगेदर जाता पूण आतां स्वार्थान देखून म्हजें पडोवन गेलां म्हजो स्वार्थ हांव मुखार येचें हांवच म्हणल्यार येताना द्वेश भरता हिंसा भरता देखून समाजींत आमी पळयता द्वेश आनी हिंसा भरिल्लें म्हजें सलाजें म्हूण देखून रातीचें वय आमी वासाप सांगता आयच्या रातचें वासाप सांगता काळोखांत जियेतेल्यांक लोकांक एक व्हड उजवाड देखो काळोखांत जियेतेल्या लोकांनी एक व्हड उजवाड देखलो सुर्याक मोगाच्यान सुर्याक पळयल्या तक्षणा सुर्याक मूग केल्या तक्षण म्हजी सावळी फाटल्यान पडटा म्हजो सावळी फाटल्यान पडटा जेजूक फुडें केल्ल्या क्षणां म्हजीं सगळीं पातकां फाटल्यान पडटात म्हज्या वयरणान फाटल्यान पडटात देखून जेजूक आमी पळयल्या तेलो स्वार्थ म्हजो सगळो फाटल्यान पडटा निमाणें येता वाई म्हळ्यार यू हांव देखून म्हाका स्थान म्हज्या वाईच्या पयलें वो आनी जे आसा पयलें जेजू मागीर हेरां मागीर हांव आनी केदाळ जेजू पयलें मागीर हेरां हांव जाल्ल्या वेळार म्हजें थंय संतोश माळटा देव मनीस जालो मनीस देवा बरी जावंक देव उलो दिता देखून मनशापण आमचें थंय बरोवन दी जेजूचो मोग काळजांत रास करून दी जेजू आमच्या काळजांत रावून दी जेजूचो मोग जेजूची दया जेजूची काकूळ आमच्या काळजांनी बरोवन दी त्या वेळा आमचें जिवाण संतोशाचें आनी उल्हासाचें एक जिवाण जाता आनी तो उल्हास आमचे तावन हेरांक पळटा आमच्या आनी हेरांचें जिवान नंदान जाता हें क्रिस्मसाच्या रान आमा समेस्तांचें आमच्या कुटुंबाचें आमच्या भुरग्याचें सगळ्या संवसाराचें तें नंदान करून दी म्हूण मागया आमेन. दिव्यवाणी